विसव उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना कार्डाची डेट सोंपिल्ल्यान लोकांचे हाल जावपाक लागल्यात आनी बेगोबेग आनी फास्ट रित्या रिन्यूवल जावचे म्हूण हळडणचो आमदार ग्लेन टिकलोन आपल्या मतदारसंघात ह्या सेवे खातीर रिन्यूवल सर्व्हिस खास मागयल्या। ह्या सेवेचो लोकांनी लाव घेवचो म्हूण आमदार ग्लेन टिकलो मागता। हळडणच्या नाडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। आज आमी फॅसिलिटी हाडलेली आसा रिक्वेस्ट करून विथ GL, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता म्हणजे दीनदयाळ कार्ड ते कितें बाकीचे उरलेले पळय ते आमी हो सेंटर घेवन प्रायमरी सेंटर दोतोराचे परवानगी घेवन आमी रुमान आयज आमी GLचे आयज बायल मनशां आयिल्ले आसा हें काम करपाक। म्हणजे एक मागणी आसा की आमच्या GLान तांच्यांनी सगळीं नांव दिवची आनी कित्याक ही फॅसिलिटी आसा पळय ती फ्रॉम टुडे फ्रॉम 13 ऑगस्ट टील 30 सप्टेंबर बरे दीस 1 मंथ आनी ऑलमोस्ट 20 days आनी त्या खातीर हे लोकांनी हाचो लाभ घेवचो फायदो घेवचो आनी दीनदयाळ कार्ड करपाक चड गरज आसा। कित्याक आयज काल कोण समज दुयेंस पडलो कितें जालें इथं हेल्थ इन्शुरन्स कोणाक त्रास जाता तर आमकां फोनाचेर फोन येता नाजाल्यार आमकां मंत्रीक फोन करचें पडटा, पूण हें कार्ड तर केल्या एक बरी सुविधा एक फॅसिलिटी मेळटा आनी तें इन्शुरन्स कवर जाता। कित्याक असले प्रकार दोन तीन गोश्टी अशें घडले म्हज्या मतदारसंघात, मागीर आमी वयर सकयल करून आमकां ताका ती फॅसिलिटी दिवची पडटा। सो मागता की सगळ्या लोकांनी आयज आमची मिडिया आमचे मदें आसा, आयज पब्लिसिटी जातली, लोकांनी कोण रेजिस्टर करूंक ना दे शूड रेजिस्टर विथ द GL and make sure that the names are sent here so that they can come and take the make the best use of this facility and ensure that their Dindayal cards are already with them. So I hope that my full constituency with this facility which is given here today will be covered up and आमच्या लोकांक फुडें मागीर उपयोग घेतकच तांचो फायदो घेवपाचो एक हें जातलें। ओनली बेसिकली रिन्यूअल इज नॉट फॉर न्यू हेल्थ कार्ड्स, इज बेसिकली फॉर रिन्यूअल ऑफ द हेल्थ कार्ड्स where 3 members and below will have to pay 200 and 4 members and above will have to pay 300 rupees. New cards na? No, this is not for new cards. New cards तांकां ती डायरेक्ट वचून ती रेजिस्टर करून ती करचें पडटलें। हें फक्त रिन्यूअल। खूब लोकांचे रिन्यूअल एक्सपायर जाल्ले आसा न्हू, त्या खातीर हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत भरपूर लायन लागता। सो आनी ती GL कडेन मागोन करून ही आमी फॅसिलिटी हांगा हाडलेली आसा। सिन्स म्हजी एक मागणी आसा टू GL, तांच्यांनी आधार कार्ड आमचें आसा न्हू, एकदम माय आधार कार्ड इज इम्पॉर्टंट फॉर ईच एंड एवरीथींग आधार कार्ड इज अ मस्ट। सो म्हणजे मागणी आसा खूब लोकांचें करेक्शन आसा, थोडे लोक आधार कार्ड न्यू करचें पडटा, थोडे करेक्शन खातीर ते परत आमकां भरपूर त्रास जाता। सो ती पासून सुविधा आमकां हांगा दिली जाल्यार एकदम आमच्या लोकांक बरें पडटलें म्हणजे मागणी आसा। आनी हांव रिक्वेस्ट घालतलो, ऑलरेडी सांगलेलें आसा ताका, बट अगेन आय वील रिक्वेस्ट देम टू गेट दीस फॅसिलिटी हियर ऑल्सो सो दॅट दीस वील फॅसिलिटेट ऑल माय कॉन्स्टिट्युएंट्स टू गेट द आधार कार्ड रेक्टिफायड ऑर मेक न्यू कार्ड्स। सो एक म्हजी एक मागणी आसली।